मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळया आयच्यो हेडलायन्स. लोकांक लायटीक लागून सोंसची पडली कळ. लायटीचेर संबंधिताची ना दखल. खात्यान गजगजायला बिलांचो पावस. कनेक्शन काडल्यार घालतले तांकां बांदून. तिडकल्ल्या गोंयकाराची शिटकावणी. मडगांव ना योग्य पार्किंग सुवात. पार्किंग सुवातेर आयल्यात शॉपां. इस्कॉलां सुरू जाल्ल्यान हे समस्येत आनीक पडला भर. धारबांदोडा रस्त्या कुशीक ना लायटी. डिवायडरार बसयल्यात पोल. पोलार केन्नाच पेटल्यो ना लायटी. येरादारी करप्यांचे हाल. घेतले केन्ना दखल? थळाव्यांचो प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कितलेशेच दीस जाले शिवोलकारांक लायट नाशिल्ली. लोकांचे हाल जाल्ले. आतां शिवोलकारांचेर आनीक एक दोंगर कोसळ्ळा. वीज खात्यान लोकांक बिलांचो पावस गजगजायलो. ह्या बिलांच्या वाडीचेर खात्यान स्पश्टीकरण दिवपाकच जाय. ते बगर आमी हांगासरल्यान वचचे ना. कनेक्शन काडपाक आयल्यार तांकां थंयच बांदून घालतले. कायदो आनी सुवेवस्थेचे आमचे कडेन उलोव नाकात. शिवोलकारांनी शिटकावणी दिवन विद्युत भवनान मोर्चा काडलो. इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी ह्या म्हयन्यान पूर्ण गोंयच्या जनतेक इतली वाडोवन येयल्ली आनी जेन्ना आमी आज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक प्रश्न विचारपाक गेले खंय तरी तेंचे जे आन्सर आसले ते खूब गळमळीत आसले. आज एक गरीब मनशाक तो डिफॉल्टर म्हणून उपाधी दिता आनी सगळे आज आसतना आज आमच्या बरोबर सगळे जाण हांगा आयले आनी एक उलयता विषय असो पावलो की हांगा तेजे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तर ना. आज तेणे आमी तेजे कडेन आमचे रेकमेंड मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी जशें आमकां तुमी थंय आसले सगळे आमच्या मदीं उपस्थित थंय तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटाक हे आमी फुडें व्हरतले म्हणून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता तेंचे ते 4-5 सद्या इव्हेंट चालू आहा ते इव्हेंट बंद करचे आनी जे आमच्या लोकांचेर तेंच्यांनी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला ह्या बिलाच्या माध्यमांतून तो बेगोबेग बंद करचो. फाल्यां बिल भरपाची लास्ट तारीख आसा. आमी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन आवाहन करता की कोणेच बिलां भरची न्ही आनी जर तेंची लायट कट करीत जाल्यार तेंच्याच बरोबर आमी उबे आसतले. हे जे पेज आंदोलन जालां अंजुनचे जे लोक आसात तांच्या हातल्यान जे पेज आंदोलन जालां आनी पेजेक लायला म्हणून आमी जे कोंकणीन म्हणटा पळय त्या सरकारान ज्या तरेन गोंयकारांक पेजेक लायला ताजो सिंबॉलीक ऑफ प्रोटेस्ट. आतां आमी बिलां पयलीं आमी कितलीशींच बिलां पयलीं एक पर्टिक्युलर बील जे आमी घेवन हांगा आयिल्ले त्या बिलाचेर ताजें नॉर्मल बील येतालें 900 रुपया. ताका ह्या म्हयन्याक बील आयला 4,800 रुपया 4,900 रुपया विच इज 5 times मोर दॅन वॉट इज रेग्युलर बील इज. आनी ताजें एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की he is using more electricity than his sanctioned load आणि त्या खातीर तो डिफॉल्टर म्हणून ताका ते पिनल चार्जेस हॅज बीन पुट अँड ही हॅज टू पे इट. आतां गोंयांत म्हाका दिसता अशे कितलेशेच गोंयकार आसा तांकां हे चार्जीस लागले आसतले कारण गोंयांत जी बिलां आसा जी लोकांक पयली बाजू एक 20-25-30 वर्सांची कनेक्शनां ताका खबरूच ना की सँक्शन लोड वाडोवन घेवंक जाय. सरकारान सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. सरकारान एक म्हयन्या खातीर फेल जाला आनी फेल जाल्या उपरांत हे जो बर्डन आसा तो सडनली गरीब जनतेचेर घातला. ज्या मनशाक ताणें डिफॉल्टर म्हणलो तो केन्नाच एरियर जावना. ताणें आपलें बील प्रामाणीकपणे भरला पूण ह्या फाट ताची कॅपॅसिटी ना ते 5 times चड आयिल्लें बील. सो आमी मागणी केल्या तो जे म्हणटा की आपली कॅपॅसिटी ना म्हणून की ही जी बिलां आयल्या जी बिलां जी धाडल्या 5 times मोर करून ती बिलां तांणी रिबेट दिवची आनी लोकांक सेन्सिटायज करचें की हे लोड वाडोवपाक जाय आनी लोड वाडयल्या उपरांतूच मागीर पेनल चार्जीस एप्लाय करचे ही आमी सरकारा कडेन मागणी करता. ताजे कडेन मागणी केल्या पूण तुमकां आपली कॅपॅसिटी ना बट हे सेट आमी हे रिप्रेझेंटेशन सरकारा कडेन धाडटले. आमच्या लोकांक बिलां येवपाक चालू जाली लायटीची बिलां येवपाक चालू जाले. लोक पॅनीक जाले. जे लोक 700 रुपया फारीक करताले तांकां 4,000 कोणाक 5,000 बिलां येवपाक लागली. सो आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक ट्राय केली कोणाक एक मेळ्ळो तांकां फोन केले तांकां विचारले बाबा कितें चल्लें ना म्हणून कोणा कडेन आन्सर नासले. सो आतां विशय कसो आसलो ज्या मनशाक जे मनशाक 1,000 रुपया फारीक करपाची कॅपॅसिटी आहा तेणें डायरेक्ट 5,000 फारीक करपाक जावपाचें ना. कित्याक आतां तुमकां खबर आहा भुरग्यांची एकाडेमीक इयर चालू जाल्ल्या भुरग्यांचे बुकाचे लायटी हेजे स्कॉलाचे खर्च चाललो आसा. सो लोक पॅनीक जावंक लागले. लोक आमचे कडेन खुबशे जाण येयले. सो आमी विचार केलो की अंजुनचे गांवकार म्हणून एक येवन मेळटले
चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर आहा ताका येवन मेळटले आनी ताका विचारतलो बाबा कितें चल्लां, तुमी गोंयकारा कडल्यान एक्सटॉर्शन करता काय, गोंयकाराक मार उडोवंक सोदता काय, गोंयकाराक पेजेक लागून सोदताले, ताका लागून आयज आमी पेज घेवन येयल्या. सो आतां आमचें इतकें तांकां सांगपाचें आसलें सरकाराक, बाबा तुमकां जर पेनल्टी घालूंक जाय जाल्यार पयलीं अवेअर करात. फाल्यां तुमी व्हरून म्हाका फाशीक लायशात आनी मनशान ती हांवें खंय तरी खून केला. सो बेसिकली ह्यो तशी स्टोरी जाल्ली आहा. सो आयज बहुजन समाजान वयर सरपाचो, एक देह धरपाचो, दोळे उगडपाचे आपले आनी आपल्या हक्काक लागून आवाज उठोवंक जाय. जर तुम्ही आयज लाचार जगल्यात जाल्यार 27 हो सरकार येतलो आनी आयज आमी पेज घेता, फाल्यां पेजेकूय बाकीचेर आसतना फाल्यां निवळ घेवचो पडटलो. म्हणजे आमी इकॉनॉमिकली ग्रो जायना. आयज आमी खंय तरी सकयल वयता. आमी 90s पावले अशें म्हाका तरी दिसलें, कित्याक आमी घरा कडेन तोराचो आनी पेज जेताले. म्हाका दिसता 70s 60s पावतले खंय पेज आनी पेजीचो निवळूय घेवंक पावतीशेर उरतले. सो गोंयकारांनी दोळे उगडा. कोणाक दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू गायज. तुम्ही आज दोळे उगडचे ना, आज बहुजन समाज दोळे उगडचे ना, तुम्ही लाचार जायत वयतले. फुडली पिढी ही सक्षम उरची ना, फुडली पिढी एक लाचारीन जगचें पडटलें. कितले बिल येतले ते सांगून वचो, कित्याक तूं नॉर्मली वापरता तितलेंच वापरता, पूण तुजें बिल किद्याय कितें येता. इज दीस नॉट अ फॅक्ट? म्हजें जाल्यार तें बिल काडपाक सुद्दां भंय दिसता. आनी हें नाटक आतां फाटले कितलींशींच वर्सां चल्ल्या की हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, इट इज युजींग दीस डिपार्टमेंट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द कॉमन मॅन. पुराय शिवोली वाठारांत वीज खंडीत जाल्ल्यान लोकांचे संघर्ष चालू असले. ताका लागून मुळाव्या साधन सुविधांचो उणाव आनी चड काळ वीज खंडीत जावपाचो हुस्को वाडला. फाटल्या कांय दिसांपासून साबार वाठारांनी परतून वीज गेल्ल्यान शिवोलच्या तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी वीज खात्याच्या कार्यालयात निषेधय केल्लो. थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांकडल्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करून ह्या प्रश्नाचेर कायमचो सुटावो काडपाची मागणी केल्ली, पूण कांयच फायदो जाल्लो दिश्टी पडना. आता ह्या समस्येन वेगळेच वळण घेतला. Left or I said you throw it out. सर सिंपल थिंग. सो आमी वयता, आमचे कोण सगळ्या लोकांक पेनल्टी घातल्या पळय गोंयकारांक ती रोल बॅक करात आनी आमकां 2 म्हयने दिया की लोड बीड वाडूंक जाता, आमी वाडून घेता. New paper good solution. Wait. टिल दॅट आमी बिल फारीक करना. टिल दॅट आमी बिल फारीक करना. गोंयकार बिल फारीक करना. त्यांना रेट दिला यार. Whatever you and bill फारीक करूं नाका. टिल दॅट आमकां पेनल्टी. that you have to pay. नो सर, नो. हाऊ यू कॅन पे सर? I do not have power to otherwise area in case government takes power decision will be rolled back. फॉर्म्युला तुम्ही म्हणता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातून खंयच्यान आयलो हो फॉर्म्युला? It is as per the JRC, Honorable Commission. Rates and penalty and those are charged as per the Electricity Act 2003. And Electricity Act is a broad for everything, and JRC makes specific for the state. So it makes a detail like how should be a formula, what should be formula. In the Act also it is written, it should be twice, but then JRC will give exactly how it's to be done. Based on the different tariff, different slabs, different categories. So Act, Electricity Act 2003, Honorable Commission, Joint Electricity Regulatory Commission. These are the two broad one organization and the act based on which Honorable Commission also acts. आता ताज्या सारखे असे खूप गोंयकार आसा ज्यांची कॅपॅसिटी ना त्या 5 पटीन बिल भरपाची. आमची तुमच्याकडे इतलीच मागणी आसा की यू टेल द गव्हर्नमेंट की हे लोक असे आयिल्ले दी इज वन सिंबॉलिक. तांकां ती रिबेट दिवची. लेट गव्हर्नमेंट टेक अ डिसिजन दॅट वी विल नॉट ओव्हरडन आवरसेल्फ फ्रॉम आमी 4 इव्हेंट कमी करचे ना, पण ताका आमी रिबेट दिवची ना. ते सरकारान ठरवनी सर, ते तुम्ही ठरवू So नका. what I will do, I will आम्ही keep it up. तुम्ही फक्त तितलेच सांगा. आम्ही सरकाराकडे रिक्वेस्ट करता की एक 4 इव्हेंट कमी करा आणि हाच्या सारखे गरीब जे लोकांची बिलां माय जायला तांकां तुम्ही ती रिबेट दिया आणि टाइम दिया 1-2-3 महिन्याचो हे सगळे सारखे जाग्यार घालपाक. जर म्हज्या सारख्या शिकिल्ल्या मनशाक खबर ना जाल्यार गोंयकारान जे बिल केन्ना पळयत ना आपले आनी भरताले, इज नॉट अ डिफॉल्टर्स, ही हेज नेवर बीन इन एरियर्स. तो बिल भरतालो आपले. You have taken advantage of him. Whatever what has happened is today girls don't know about it. If again I am saying sir, आमच्या सारख्या मनशाक खबर ना जाल्यार सामान्य गोंयकाराक हे खबर आसचें ना. And I was also not aware. I got to know about it today. What I am only asking is, this is the law, let it be law. Ignorance of law is not an excuse, but natural justice also comes from a fact that, and public empathy comes from a fact that you have empathetic government who should consider this. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहिद हसन, गौतमी गावकर आणि वैष्णवी साळगावकर. धारबांदोडा पणसुले ते प्रतापनगर मेरेनच्या डिवायडरार बसयिल्ल्या लायटींचेर ताकतिकेन कारवाय करची अशी मागणी धारबांदोडकारांनी केल्या. पीडब्ल्यूडीन रस्त्याच्या डिवायडराचेर वीज खांबे आणि लायटीची मुळावी बांदावळ लायली तरी लायटी केन्नाच सुरू जावंक ना खंय.
रातच्या वेळार हो वाठार पुराय काळखांत उरता. हाका लागून प्रवास करप्यांक धोको निर्माण जाता. पळयात पुराय बातमी. उण्या उजवाडाच्या वाठाराक लागून मोटारी चालक आनी चलत वचप्यांक सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाता अशें थंयचे लोक सांगतात. भटकी गोरवां रातच्या वेळार रस्त्यार भोंवतात, जाका लागून अपघातांचो धोको वाडटा. प्रवाशांनी अधिकाऱ्यांक आनी कळाव करिनासतना रस्त्याच्यो लायटी सक्रिय करच्यो आनी व्यस्त मार्गाचेर सुरक्षीत प्रवासाची खात्री करची अशेंय मागलां. तुम्ही जर फाटल्यान पळयतच आसतले कित्याक हांगासर नॅशनल हायवे जाल्लो आसा. नॅशनल हायवेच्यान वायंडींग जाल्लें आसा, बरेचशें वायंडींग जाल्लें आसा आनी मदीं तो डिवायडर घातलेलो आसा. डिवायडर घालून तेतून मदीं स्ट्रीट लायट घातलेलो, स्ट्रीट पोल घातलेले, 2 आर्म स्ट्रीट पोल घातले. आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने मायज जाले स्ट्रीट पोलाचें इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा, पूण अजून पर्यंत येता पेटना. आतां पावसाचो सिजन आसल्या कारणान रातची हांगासर गोरवां बसतात, म्हशी बसतात आनी मोठो हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. आतां इतलें हें करून जे वायंडींग करून सगळें काम जाल्लें आसा. हांव PWD कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हें जे काही पोल हे केल्ले आसा, इन्स्टॉलेशन केल्लें आसा लायटीचे 2 आर्म्साचे पोल, ते बेगीनचे चालू करून ते हँडओवर टू ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, लोकल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक तेचे हँडओवर करचे, जेणे करून हे लोकांक हांगा बेनिफीट जातले. जशें जे कारण हांगासरल्यान खुबशे लोक कर्नाटकाच्यान गोंया येता, गोंया पळोवपाक येता, ट्युरिस्ट येता, तांकां रातचो हांगासर त्रास जावचे न्ही. आनी जे बारीक बारीक हे आसा गोरवां रस्त्यार बसता पळय तांकां लागून बारीक तांकां एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. हांव गोवोरमेंटा कडेन आनी स्पेशली म्हणटा तो PWD हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे स्ट्रीट लायट ते कार्यरत करच्यो आनी लोकांक बेनिफीट मेळचो. जे जंक्शन आसा हांगा डिवायडर घातलेले आसा आनी PWD नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटीन हांगासर लायटी प्रोवायड केल्या, म्हणून ते लायटीक अजून कनेक्शन दिल्लें ना आनी त्या कारणान हांगासर रातचो फूल काळोख पडटा. आनी मेन म्हणल्यार हांगासर रातचे गोरवां रस्त्यार बसलेले आसता आनी हेजे पयलीं जायते हांगासर एक्सिडेंट घडलेले आसा, जायते जाणांक जखमी जाल्ले आसा, थोड्याचे जिवूय गेल्ले आसा. तेन्ना हांव नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्यान बेगीन हे लायटीक कनेक्शन दिवन ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन हँडओवर करच्यो, जेणे करून फुडें जे कितें हांगासर अपघात जावंक शकता ते टाळटले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोक वाडले, गाडयोय वाडल्यो, पूण जागो मात पावना अशी परिस्थिती सध्या राज्याची जाल्या. मडगांव योग्य पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक तारेवयली कसरत करची पडटा. खंतीची गजाल म्हळ्यार पार्किंग सुवातेर जायतीं शॉपां आयल्यात. मजगतीं आतां इश्कोला सुरू जाल्ल्यान हे समस्येत आनी भर पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी मडगांवची पार्किंगची वेवस्था आसा ती तुमकां आमी फाटल्यान दाखयतात. सद्याक मडगांवाक सद्या पार्किंग ना जाल्ले कारणान लोक जे आसात हे खंयी पार्क करतात, नो पार्किंगे कडेन या नो झोना कडेन खंयी पार्क करतात आनी हेजे खातीर सगळे लोकांक आज त्रास जाल्ले कडेन आसा. आज तुमी पळयात बँकेची गाडी रस्त्यार उबी, आख्खी बाकीचे जे कोण येतात ते मदीं पार्क करतात, थंय ब्लॉक. म्हणटकीर लोकांनी वचप कशें? एक वटेन पार्किंग प्लेस ना, काय ना. ह्यो व्हड व्हड बिल्डींग जाल्यात, ह्या बिल्डिंगेक पार्किंग आसले ती काडल्या आनी शॉप घातल्यात आनी ह्या शॉप घातले कारणान जे पार्क करपाक जागा आसा थंय लोक आतां पळय शॉप जालीं आनी पार्क रस्त्यार करतात. म्हणटकीर हेचेर पळोवप कशें? आमी मडगांवचे ट्रॅफीक सेल जे आसा हेचे कडेन मागतात की तेणी येवन पळोवपा जाय. तुमी रस्त्यार रावता आनी तालाव दिता मरे हेल्मेटाक, तुमकां सिटी भितर कितें जाता तें पळयात. ह्या सिटी भितर पळयात कितलें कंजक्शन जालें तें तुमी पळयात. ही 5 मजली बिल्डिंगेक पार्किंग कितलें आसता. पार्किंग थोड्या गाडयांक आसा, मागीर त्यो बारकेय गाडी खंय लायतले, तेणी रस्त्यार रावचे पडले आनी तेच खातीर आज त्रास जाल्ले कडेन आसात. पळयात कोणाक जर दोतोरागेर वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां वचपाक मेळना. म्हणटकीर हे खंय तरी सुटाव जर करतलो जाल्यार ट्रॅफीक सेल जे आसा मडगांव हेणी करचे आनी हांगा ट्रॅफीक क्लियर करची म्हणून मागतात. ते आतां इस्कॉला कमी जाल्या आनी इस्कॉला सुटपा लागल्या. तो टायम एक्चुली ट्राफीक पुलिसांनी तालाव घालपाचे, 1 वर सोडून दिवपाचे आनी ट्राफिका सांबाळपाचे
की पेरेंट्स न्ही मेट तशें दवरता गाडयो तांकांय टायम ना आनी भुरगीं ल्हान आसता ते आतां हांगा कितले आहा मडगांव सिटी भितर 5-6 इस्कॉल आहा महिला नूतन लॉयल आहा फातीम आहा आनी पॉप्युलर स्कूल आहा जायते आहा कॉलेजी आसा त्या भायर. कॉलेजी बी आहा दामोदर कॉलेज आहा RMS आहा सगळे कंजेस्टेड जावन लोकां प्रॉब्लम खूब क्रिएट जावपाक लागला ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता PI आनी DYSP बाबा ट्राफीक तालावन दिवचे परस ट्राफीक हांगा मातशें कंट्रोलार दवरपाचें कित्याक लोक खूब प्रॉब्लम जाता कित्याक पार्किंग मेळना वाटेर दवरता. वाटेर दवरता मेट तशें आतां पेरंट्सांक कोण समजयतलो वयल्या आंगार येता झगडपाक तेंगेली चूक न्ही पार्किंग ना आनी कशें कितें जाता म्हणून कित्याक पयलीं तूं एक कावन्सिलर आसलो पार्किंगेक कितें जालें तुमी पार्किंग आमगे टायमार सुद्दां तशें प्रॉब्लम जाताले कळ्ळें न्ही मागीर आमी रिक्वेस्ट करून ते मागीर ट्राफीक पुलिसां आमी दवरपाक लायताले पार्किंगा टायमार म्हणजे आतां सिटी भितर पुलीस जाय सिटी भितर पुलीस जाय पडटा कित्याक ते तालाव दिवपाक रावता न्ही ते परस हांगा 1 वर काडले न्ही पब्लिकाक बेनिफीट जाता न्ही. रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयांक लागून बरोच वेळ लोकांक ट्रॅफिकांत आडकून रावचें पडटा. बेकायदेशीररित्या केल्ल्या पार्किंगाचेर ताकतिकेन कारवाय करची आनी येरादारी वेवस्थापन सुदारची अशी मागणी नेट धरता खरें पूण प्रस्न तडीक लागपाचें मात दिसना. एके वाटेन राज्यात समस्यांचो पावस पडला जाल्यार दुसरे वटेन लोकांक थाकाय मेळपाक कितें केला असो प्रस्न निर्माण जाता. कितले फावटी सरकाराक लोकांनीच जागे करपाचे नागरिकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. सुमार 2 दशकां जाले उपरांत अस्नोडा बस स्टँड दुर्लक्षाची भिजिल्ली काणी सांगता. जे मुळावे प्रवाशांचे आश्रयस्थान आसूंक जाय आशिल्लें ते गळटी रुमांत रुपांतरीत जालां. जंय हळुवार पावस लेगीत भितर सरता. ही बांदावळ असुविधेत गाजपाक लागल्या आनी परत परत तपासणी आनी शुन्य कारवाय हांचे प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात. अस्नोडा हांगा गळटी हो ल्हानसो प्रश्न न्हय तो नित्य नेम. हळुवार पावस पडटाना लेगीत छप्परांतल्यान उदक रिगता जाका लागून प्रवाशांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सुमार 17 ते 18 वर्स पोरणी ही रचणूक वापरप्यांनी वायट रितीन सांबाळल्या अशें वर्णन केलां. आश्रयाचो सगळ्यात मुळावो हेतू अपेक्षीत आसला लोकांक वाट पळयतना सुखे दवरप. बस स्टँड बांदला पेंटींग ना काय ना ते पेंटींग सोडून घाल. लोक हांगा बसता बस स्टँड बांदला कित्याक लागून बस स्टँड बांदल्यार पब्लीक लागून न्हू जनता लोकां सेवा करपाक बांदला न्हू. जर पब्लीक बसता जे पब्लिकाचे वरचं पाणी पडटा जे पब्लीक बसतले खंय पावसाचे भितर गाळटा बसतले खंय. आतां तरी बारीक पावस पडटा काय ना पत्र सगळे वारे सगळे पत्रे गेल्ले आसा उमन गेल्ले आसा अजून ते आतां हे आतां हितून जे ऑफिसान येता पळय ते चौग जाण येवन गेले हांगा. तर दिलीप शिरगांवकर गेलो तेणी फोटो मारलो तेणी एप्लिकेशन गेले तेणी घातले तेणी सगळे ते घातले अजून एक्शन घेवंक ना. 5 वर्सां हे लिकेज आहा ते अजून कोण इन्क्वायरी घेयना काय ना एक्शन कोण घेत ना. पावसाच्या वेळार परिस्थिती वाईट जाता जेन्ना बस स्टँड निसर्पी धोक्याच्या वाठारात रूपांतरीत जाता. बशीत बसप आनी देवप धोक्याचे थारता. वारंवार स्लीप आनी लागीं पडपाची म्हायती मेळटा अशें प्रवासी सांगतात. जे सादे दिसपट्टे येरादारीचे पाऊल आसूंक जाय ते काळजीपूर्वक समतोल दवरपाची कृती जाल्या. डिझायन आनी देखरेख काळा प्रमाण पाऊल दवरूंक नाशिल्ल्यान दर पावसाच्या हंगामात प्रवाशांनी असुरक्षीत परिस्थितीचो सामनो करचो पडटा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. बस स्टँडाचे पत्रे जे वयले आहा न्हू ते उडोवन गेल्ले आसा आनी थंय ते लीक जाता त्या कारणान ते पावसान भिजतात आनी लोकांची चडशी गैरसोय जाता त्या खातीर भिजलेल्या कारणान बसोंक मेळना लोकांक. डेली ते स्लिपर आहात ते डेली पुसतात कितें करतात आनी मागीर मातशें लोकांक बसयता. मोठो पावस येयलो की सेम प्रॉब्लम जाता. आनी फुडले हे सायडीन कितें जाता उदीक सगळें हांगा भितर येयल्या कारणान लोक केन्ना केन्ना बशी भायर रावता गांवांत म्हणून वयता पडटात आनी हें जाता प्रॉब्लम जाता. पडले की पांय मोडटा कोणाचो हें जाता ते प्रॉब्लम जाता. हो प्रश्न अधिकाऱ्यांक नवो न्हय असो दावो थळाव्या लोकांनी केला. कांय जाणांच्या म्हणण्या प्रमाण
अधिकाऱ्यांनी तपासणी खातीर जायते फावट ह्या सुवातेर भेट दिल्या, पण उपरांत दुरुस्तीची कारवाय जावंक ना. ताका लागून दिसपट्ट्या वापरप्यांमदी निराशा वाडत आसा, जे इबादत वचपी सुविधांकडेन अडकून पडल्यात अशें दिसता. आता खातीर बस स्टँडाची स्थिती तशीच उरल्या, लीक, असुरक्षीत आनी लक्ष दिवपाची वाट पळोवपी जी प्रवासी म्हणटात केन्नाच जावंक ना अशें दिसता. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, लिन्से विनेजीस आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. राज्यात पावस चालूच आसतलो. गडगड आणि वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडले 2 दीस हवामान विभागान येलो अलर्ट दिला. मळबात कुपा दाटतली, गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो, जाल्यार सप्तकाच्या शेवटाक मध्यम पावस पडटलो, पूण त्या काळात येल्लो अलर्ट IMDन दिवंक ना. तापमानात उणाव जातलो, देखून कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली. शुक्रारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या. राज्यात हलको पावस, फुडले 2 दीस येल्लो अलर्ट. वीज आनी गडगड, वादळी वाऱ्यासयत पावस, जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमानात उणाव जाणवतली थंडसाण. शुक्रारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.